वास्को शाळेतल्या चलयेच्या बलात्कार प्रकरणात मागासवर्गीय अत्याचार कायद्याखाला गुन्यांव नोंद करून कारवाय करची अशी मागणी वास्कोतल्या कांय आप वावुरपी संस्थांनी केल्या। पुलिसांनी मागासवर्गीय अत्याचार कायद्याखाला गुन्यांव नोंद केलो ना जाल्यार मुखावेली कारवाय करतले अशी शिटकावणी फादर मायकल फर्नांडिसान दिल्या। Lately we came to know that this girl hails from the other backward classes, and since as how law is concerned, there is protection for this other backward classes. Therefore, we thought that government should act under this atrocities to the scheduled castes and scheduled tribes. And since both the parents belong to this category of the people, so we want that government now have to look into this matter more seriously. It is not to take as a routine what is happening for the ordinary citizen. And since there is special protection for this category of the people, government has to act now more seriously and at least make the effort to pinpoint who were the real culprit. So far, government never has looked into this aspect, other backward classes, atrocity for the backward classes. So we want now government to look into this angle and to take the appropriate action. What is the time frame? Anything is given? We have given them at least within earliest they have to register and do the needful to pinpoint. Otherwise, we take the next step to make our representation and to refer this matter appropriate agencies to investigate in case police fails to do so. आता पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो घडामोडी। हांवें ह्या असेंब्लीन म्हाका दिसता 40 क्वेश्चन्स घातलेले आहा। स्टार्ट अबाउट 10 क्वेश्चन्स अनस्टार्ट 40 अराउंड 30 क्वेश्चन ओनली ऑन गार्बेज एंड प्लास्टिक। Is the government serious to ban plastic, and is the government serious to start coastal garbage treatment plant, or is it only going to be on paper, or are we only going to debate in the assembly how we are debating for the last 15 years? पयलीं कितें करताले, बाजारात वतना कपड्याची पिशवी व्हरताले, तेन्ना आतां ही बंद केल्या। तेन्ना सगळ्यांनी पयलीं ठरोवंक जाय की आमी प्लास्टीक पिशव्यो घेवच्यो ना म्हणून, आनी आपले सराउंडिंग क्लीन दवरचे। तेन्ना सगळ्यांनी अशें ठरयलें जाल्यारूच आपलो गांव आनी आमचो संपूर्ण गोवा क्लीन उरतलो। आनी आतां सगळ्यांक रिक्वेस्ट आहा, हो तुमी मातशी मेहनत घेवन हो गार्बेज तर सेग्रिगेशन करून आमकां जर दिलो जाल्यार हो जो आमी प्लांट घालता तो बरो चलतलो आनी आमची जी म्हापसा सिटी आहा ती क्लीन दवरपाक। तशेंच आतां हे वॉर्ड नंबर 15 चालू जाल्ले आहा, जाल्यार तर 15 वॉर्ड नंबर आमचो क्लीन जालो जाल्यार तुमचें नांव येतलें, आमचें नांव येतलें आनी म्हापसा सिटी आहा ती क्लीन उरतली। कित्याक आमी म्हापसा सिटीकूच लागून आहा, तेन्ना हांव आशा बाळगता सगळ्यां कडेन हे तुमी सहकार्य दितले म्हणून। फ्रीलान्स शिक्षण करता करता फ्रीलान्स काही विषय भुरग्यांक परिक्षे शिवाय आसूंक जाय। खरेंच जातून भितर पास जावपाची गरज ना, बाकीचे हातून पास जावंक जाय खरें म्हणजे, पण आमचे थँक्स टू कपिल सिब्बल ताणें सगळ्यांक 8वे पर्यंत पास केल्यामुळे आता शाळांक एटेंडन्स हे ते कशे जाग्यार घालप हो अनेक प्रश्न निर्माण करून दवरला। हांवें जरी इंग्लीश काही शाळांक परमिशन दिली जाल्यार एक्सपर्ट सेज दॅट इट हॅज टू बी बाय इन मदर टंग ओनली। त्यामुळे मदर टंग प्रमोशन विल बी अ हायलाइट ऑफ दीस गव्हर्मेंट। आता काही जाणांक झगडी केस्तांवां करून ती फोर्सान गळ्यान कोणाचे घालप, आजी आमचे ल्हानपणांत भायरी घालताली तशी, गाय तांकां चॉकलेट दिवन बाबा कुता करून एंडेल घालप, गाय गुळयेच्या पद्दतीन लॅक्झेटिव्ह घालप। म्हाका दिसता घेवचें पडटा, त्याशिवाय पोट साफ जायना, कशें ना कशें घेवपाचो तो चॉयस
वेगळो. म्हाका दिसता बेस्ट वे इज शुगर कोटेड पील. इतल्याने खबरां चित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.